गोय राज्यांत सिनेमाचे चित्रीकरण करपाक जे फिल्म निर्माते येतात तांकां सगळ्यो परवानग्यो ईएसजीत एका जनेलांतल्यान दिवपाची तरतूद करची अशी मागणी मय मतदारसंघाचे आमदार प्रवीण झांटये हांणी केली। तशेंच गोंय राज्यांतलो एक निर्मातो संजय शेट्ये हांच्या स्थलपुराण ह्या चित्रपटा खातीर तांकां परबीं भेटोवपी थाराव तांणी मांडलो। RDX गोवा खातीर परवरच्यान गौतम शिरोडकार। ऑनरेबल स्पीकर, आयज ही फिल्म इंडस्ट्री ही हजारांनी कोटीची फिल्म इंडस्ट्री आसा। सबंद देशभर सगळ्या भाशेन तुम्ही साऊथ इंडियान जर वचत, मल्याळम, तेलुगू, तुमचे कन्नडा, महाराष्ट्रा भितर मराठी, गोंयान मराठी, कोंकणी, त्याच प्रमाणे गुजराती फिल्म्स येतात, बेंगॉली फिल्म्स येतात। सबंद देशभर चित्रीकरण जाता पिक्चराचे, हजारांनी कोटीचो टर्नओव्हर जाता। आयज जर तुम्ही पळोवपाक वचत, आज तुम्ही फिल्म्स म्हणा, तुम्ही टेलिव्हिजन म्हणा, नेटफ्लिक्स म्हणा, तुम्ही वेगवेगळ्या तरेचे पिक्चर आयज येतात। आयज एंटरटेनमेंट हे फक्त सिनेमा पुरते उरनासतना एंटरटेनमेंट टेलिव्हिजनाचेर येतात। देर आर शॉर्ट फिल्म्स, तातूंत भितर वेगवेगळ्या तरेचे पिक्चरां जातात। आयज गोंया सारक्या जाग्याचेर 200 कोटीच्या वयर उलाढाल जाता। हांगा लोकल जे ऑल ओव्हर इंडियाचे इवन फॉरेन फिल्म्स हांगा शूट जातात। तर आयज ऑनरेबल स्पीकर, आज गरज आसा की बाबा जे लोक हांगा शूटिंग करतात ते हॉटेल बुकींग करतात, टॅक्सीचे बुकींग करतात, त्याच प्रमाणे हांगा जेवण जाता, तुमचे हार्डवेअरच्या शॉप्साचे तांचे कडल्यान ते शॉपिंग जाता, त्याच प्रमाणे लोकल आर्टिस्टांक हांगा व्याव मेळटा। आज 200 कोटीच्या वयर हांगा शूटिंग जाल्लें आसतना सुद्धा आयज जर गरज खंयची जर आसा जाल्यार हांकां एक सिंगल विंडो दिवंक जाय। ईएसजी कडल्यान जितल्यो तांच्यो परमिशन्स आसात ते एका सिंगल विंडो ईएसजीच्या थ्रू तांकां परमिशनां मेळपाक जाय। एक टायम आशिल्लो ईएसजी भितर एका दिसा भितर परमिशन मेळटालें, आयज तांकां 4-4 दीस परमिशन घेवपाक लागता। त्याच प्रमाणे तुम्ही जर आज खंयचे पंचायतीन वचत, खंयचे सिटीन वचत, पणजे म्हणा, मडगांव म्हणा, वास्को म्हणा, तांकां पणजे भितर जर आज तुमकां शूटिंग करपाक जाय, तांकां 2 लाख रुपया ताका चार्जीस आसा। आयज तुम्ही मडगांव सारक्या सिटी भितर 30,000 रुपया म्युनिसिपालिटी घेता, वास्को सारक्या सिटी भितर 20,000 रुपया पर डे घेता। इतले घेवन सुद्धा तांकां लोकली खूब त्रास जाता। तर एक तांचे खातीर सगळ्या तुम्ही जर इंडिया भितर स्टेट्स पळयत तुम्ही, आज तुम्ही बिहार सारको स्टेट, आज तुमचे उत्तर प्रदेश सारकी स्टेट, आज गुजरात सारकी स्टेट, आज तुमचे कर्नाटका सारकी स्टेट, हे प्रत्येक स्टेटींनी आपल्या एरिया भितर शूटिंग खातीर वेगळे तरेचे तांकां फॅसिलिटीज दिल्या। तांकां इथपर्यंत तर तांचो जो टॅक्स आसता तांकां रिफंड केल्लो वता 30%। आज गुजरात सारक्या जाग्याचेर किंवा तुमच्या उत्तर प्रदेशच्या जाग्याचेर 50% जो GST भरतात ते परत दिल्लो वता। तर आज तांकां, आज आमचे जर गोंया भितर टुरिजम हे तुमकां टुरिजमच म्हणपाचें, जर तुमचे हॉटेल बुकींग जाता, तुमचे टॅक्सीचे बुकींग जाता, ज्या तरेचे तुमचे GST कलेक्शन जाता फ्रॉम द सेंट्रल गव्हर्मेंट, फ्रॉम दीस 200 करोड इंडस्ट्री, तर हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता की बाबा एक रूल पास करचो जेणे करून एक सिंगल विंडो आसपाक जाय। ते तांकां जर शूटिंग गोंया भितर करपाक जाय जाल्यार तांकां एक सिंगल विंडो ईएसजीच्या थ्रू शूटिंग करपाक दिवपाक जाय। आणि वेगवेगळ्या कडेन प्रत्येक म्युनिसिपालिटीन वचून किंवा पंचायतीन वचून परमिशनां घेवन तांच्या कडल्यान पंचां कडल्यान मागीर थंय त्रास दितात, लोकल्स थंय तांकां त्रास दितात। तर एक लोकां भितर एक जाणवत हाडपाक जाय आनी एक ऍक्ट पास करपाक जाय जेणे करून एक सिंगल विंडो रूल काडपाक जाय। आनी हांव विन्सन वर्ल्ड जी आसा, बाब संजय शेट्ये हो एक फिल्म इन्स्टिट्यूट चलयता, विन्सन वर्ल्ड म्हणून वास्को भितर। तो म्हाका सांगतालो की आपले 10 लाखा पेक्षा चड खर्च जाता, आपल्याक तितलो नुकसान जाता 10 लाखाचे, तरी तो फिल्मा खातीर इतले काम करता जेणे त्याच्या खातीर हांव ताका मुद्दाम कॉंग्रॅच्युलेट करता इतले सुंदर पिक्चर बनयल्या बद्दल। गोंया हे एकदम धाकटी स्टेट, महाराष्ट्रा सारक्या स्टेटी भितर मराठी पिक्चर आज हांगा तयार करून तो आज इतल्या लेवलाचेर पाविल्लो आसा। तर आमी गोंयच्या वतीन ताका सगळ्यांनी कॉंग्रॅच्युलेट करूया अशें सांगून मागीर 2 शब्द सोंपयता। He has been selected, a Goan filmmaker has been selected to show the film. It's a glory to the state of Goa. प्रवीण बाब जांटेन जे गोष्टी म्हाका दिसता खूब जाणांची गोष्टी सांगल्यो की कोण तरी गोंयान फिल्म शूटिंग करता तेन्ना दे हॅव टू सी लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। हांव ऑनरेबल CMाकूय रिक्वेस्ट करूंक सोदतलो
की Goa is a touristic place. Goa, I remember many years back when Goa was known for the best films shot here, and that is why Goa came into prominence. English movies, foreign movies were also shot here. And this brought the destination Goa, tourism Goa, into focus. As various directors, one of like Sanjay Shetty, Vincent World, ह्यो गोष्टी जेन्ना करता, I think other states in the country encourage film producers by giving them shops, giving them permission on one window system. Because they even can't disturb karna speaker. They on the contrary enhance the beauty of Goa. And I will request Honorable Chief Minister that they should, in their films, if supported by the government in a single window system, should put thanks to the government of Goa for allowing us for the shooting of Goa. This is also a promotion, Speaker sir. Because films are watched by millions of people over the world. And this is one opportunity free of cost for promotion of Goa, Speaker sir. This is one thing, Speaker sir. But all the producers should be allowed to give, and they should be graded, Speaker sir. Not that anybody, Tom, Dick and Harry comes and does. These producers all over the world, all over India, should be graded. And according to the grade, those benefits should be given, Speaker sir. I think Honorable CM should look into this direction. Being Information Minister and AHG under him, Speaker sir, we should look at it seriously. Because today, tourism is one aspect which takes Goa forward. And free publicity without spending money from the state treasury is something what we have to see, Speaker sir. And this is one of the mediums where you can be done. And also, Maka Speaker sir, लोकांकूय film production जाता, तांकां एक support मेळटलो as a destination point for film producing in Goa. बाकीच्या राज्यांनी व्हडले व्हडले स्टुडियो बांदल्या, पूण आमकां निसर्गान गोंय इतलें सुंदर दिल्लें आसा की this becomes a favorite spot. आनी आमचे गोंयांत tourism खातीर different cuisines are there, different types of accommodations are there in very small Goa, which becomes another advantage for making these film producers come to Goa. I remember the latest film of one big actor, I will not name the actor. For almost 2 months, amche wildlife one, they stayed there and did the shooting, Speaker sir. And it went hit, Speaker sir. It did a box turnover of almost 1,000 crores. So what I am trying to say, Speaker sir, we should help these young producers also. Just shown in Berlin Festival is something which has made Goa proud. As a producer of Vincent World, Sanjay Shetty, his investments like this, there are so many producers. आमचो एक MLA दामोबा ना, तो एक producer. There are so many people who are producing films. आमचो म्हाका दिसता आमचो आताचो मंत्री जो आमचो गोविंद बाबा आसा, he is also in the same direction. अशें म्हाका दिसता we should encourage people in making Goa proud. Goa being a population only 15 lakhs, but small individuals like this, not only in films, but even in sports, recognition has to be given, Speaker sir. And somehow, आमचे policies जे आसा, with Honorable CM, one window clearance as suggested by आमचो Praveen Zantiye, will help Goa to go in a different direction. Thank you, Speaker sir.